नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. 5 दिसांच्या गणपतीचे उत्साह उमेदीन विसर्जन. अजूनही काय फामिलीचे 7 दीस आणि अनंत चतुर्दशी मेरेन 11 दीस गणपती. गोंयकारांचो गणपती पुढच्या वर्षी लवकर या. वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीस सहप्रभारी जरदोश 20 सप्टेंबराक गोंयांत मुख्यमंत्र्याची मुंबय गाठ भेट. कोर कमिटी बरोबर वेंचणूक स्ट्रॅटेजी. मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपी भौमत काडटा. भारताचे पाकिस्तानाचेर जैत जोडपी 1971तल्या गॅराक 50 वर्सां देश मनयता. स्वर्णिम विजय वर्स गोंयांतूय दबाजो आझाद मैदानाचेर हुतात्म्याक आर्गां. स्वर्णिम विजय मशाल गोंयांत. पीडब्ल्यूडी म्हयन्याक 16,000 लिटर उदक फुकट दिवन वर्साक बुडयता 20 कोटी. 16,000 वेल्यांची बिलां वाडोवन 2.5 कोटी मायज वसुली. आडके घोडके करून निमाणे जोड. आणि शेतकारांक शेत जमनीर सोलर पॉवर प्लांट घालूंक मान्यताय. प्लांटांक केंद्राचे पीएम कुसुम स्किमी सकयल सबसिडी वापरून उरिल्ले 20 शेतकारांक विकपाची सरकाराक. गणपती बाप्पा मोरया. 5 दिसांच्या गणपतीचे उत्साह उमेदीन विसर्जन. सार्वजनिक धरून चडशे गणपती गंगेच्या वर्साच्या वाटेक लागले. चवथीक कोविडाच्या विघ्नात मातशी थाकाय मेळ्ळी तशी कांय फामिलींनी 7 दीस आणि अनंत चतुर्दशी मेरेन 11 दिसाचे गणपती दवरून घेतले. आज 5 दिसाच्या गणपतीक पुढच्या वर्षी लवकर या. कोविडाचे प्रादुर्भाव आणि कोविडाचे वाढते हे प्रस्ताव पळोवन आमी म्हटले 5 दिसाचो आणि पण सगळे हे करून SOP गव्हर्मेंटान दिल्ले सगळे हे करून आमी सण साजरो केलो. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा. पारंपारीक विसर्जन जे आसा आडपयचें गणेश उत्सव ते कितलींशींच वर्सां हो एक आमच्या जाणटेल्यांनी केल्लो एक उपक्रम आणि त्या हातूंतल्यान सगळो अख्खो गांव एकी कडेन आनी हें विसर्जन करतात, वेगवेगळे देखावे करतात आणि अशा एका मोठ्या उमेदीन गणपतीचें विसर्जन करपा खातीर सगळे हांगासरले लोक जे आसा जे गांवांत गोंयांत हेर कडेन रावतात ते सगळे जाण त्या निमतान ते कुटुंबाचो एकठांय येतात. सगळे गोंय हांगासर सगळे म्हाका दिसता एक मिनी गोंय जें आसा तें हांगा आमकां दिश्टी पडटा.
गोंय बीजेपीचो वेंचणूक 2022 स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून नेमिल्ल्या उपरांत महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पयलेच फावट 20 सप्टेंबराक गोंयांत येता. बरोबर सहप्रभारी दर्शना जरदोश आसतली. मुंबय फडणवीसाची गाठ भेट घेवन आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कोर कमिटी बरोबर बसून वेंचणुके खातीर स्ट्रॅटेजी थारावपाचो अजेंडा बीजेपी स्पष्ट बहुमत काडटा म्हणून मुख्यमंत्री उलयता. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी खातीर गेल्लो आसतना येता आसतना दर्शना जरदोश मॅडम आनी देवेंद्र हांची दोगांयची भेट घेतली. गोंयची एकंदर राजकीय परिस्थिती ह्या संदर्भातूय तेंच्या कडेन डिस्कस केलें. येता त्या 20 तारखे दिसा देवेंद्र आसतलो, रेड्डी जी आसतले, दर्शना मॅडम आसतली, ही सगळीं जाणां गोंयांत येतात. गोंयांतल्या सगळ्या आमच्या कोर टीम आनी बाकीचे अध्यक्ष यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स जातले आनी फुडली स्ट्रॅटेजी कशा पद्दतीन इलेक्शनाक वचपाचें हाजेरूय डिस्कशन्स जातले. डेफिनेटली एक काय म्हणटा प्लॅन प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन्स, कारण इलेक्शन प्रभारी देवेंद्रजी असल्या कारणान आनी वास्ट एक्सपिरियन्स वेगवेगळ्या इलेक्शनाचो आसल्या कारणान निश्चितच ताचो गोंया भारतीय जनता पार्टी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो आनी 2022च्या निवडणुकेत पूर्ण बहुमतात भारतीय जनता पार्टी निवडून येता. हाऊ वुड यू सी दॅट ऑपोजिशन स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक बाय ह्याचांनी जॉईन करीत आसा न्ही कोण कोणाक जॉईन जाता तें नाका रे. आमी परत एकदा आसा तशें खूब मोठ्या बहुमतान भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली हें हांव खात्रीन सांगता. प्रत्येक जाण आसा तिकेटी खातीर सगळे कडेन वतात रावतात. गुजरातमध्ये अमित शहाची भेट झाली, काय चर्चा झाली? विशेष काही चर्चा नाही झाली, फक्त एकंदर जी आज राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यावरती डिस्कशन. भारत पाकिस्तान 1971तल्या गॅरात भारताचे जैताक अंदू 50 वर्सां जाता. त्या निमतान भारतभर स्वर्णीम विजय वर्स मनयतात. गोंयांतूय विजय वर्साचो दबाजो. स्वर्णीम विजय वर्साची मशाल गोंयांत पावल्या. आझाद मैदानाचेर हे निमतान परेड, तायक्वांदो प्रात्यक्षिकां, गोंयचे लोककला सादरीकरण जालें. युद्धांत वांटो घेवपी सैनिकांचो भोवमान जालो. मुख्यमंत्री आनी राज्यपाल सुवाळ्याक आशिल्ले. मुझे लगता है कि इसी बहाने पूरे देश भर में फिर से एक बार नौजवानों के बीच में 1971 का वॉर जो लड़ाई हुई उसके समर्पित होना, सभी देश के युवाओं के इस लड़ाई के बारे में फिर से एक बार सबको मालूम पड़ेगा, पता चलेगा. और एक अच्छी भावना है कि हर परमवीर चक्र जिनको मिला है और जिनके शहीद हुए हैं उनके घर पे जाके उनका सम्मान करना बहुत ही जो अच्छी बात है. For that purpose, the achievements achieved by our country, now we are completing 50 years and it is a greatest contribution to the sovereignty of the country as well. Should remember always, and our goal we will be able to achieve. For that purpose, the unity of the people and cooperation of the people, and soliciting these few words and concluding. PWD म्हयन्याक 16,000 लिटर उदक फुकट दिवन वर्साक 20 कोटी येणावळ बुडयता. ते लुकसाण 16,000 वयर उदक वावरपी फामिलीच्या बिलां वाडोवन वसूल करतले. 20 कोटी बुडोवनूय वेल्यान स्लॅबांतल्या फामिली मायज बिलां लावन उदकाची येणावळ 2.5 कोटी सरप्लस आसपाचो अदमास. कॅबिनेटान पास केल्ल्या फुकट उदकाच्या प्रस्तावाचेर खासा रिपोर्ट. सप्टेंबर 2021 सावन 16,000 लिटर उदक वापरपी फामिलीक झिरो बिलिंग. गोंयांत खंय उदका कनेक्शनांतली 51% कनेक्शनां म्हयन्याक 16,000 लिटरा सकल उदक वापरता. गोंयांत उदकाची कनेक्शनां आसात 3,18,000 रुपया. घरगुती 3 लाख, कमर्शियल कनेक्शनां 9,000 आनी इंडस्ट्रियल कनेक्शनां 258. डिफेन्साची कनेक्शनां 27 जाल्यार हेर कनेक्शनां 7,000. 1,51,051 घरगुती कनेक्शनां 16,000 लिटरा सकल उदक वापरता.
या 51% कनेक्शनांक सरकाराच्या येवजणेप्रमाण फुकट उदक मेळटले. 16 ते 25 क्युबिक मीटर वापरपी 63,000 म्हणजे 22% फामिली, 26 ते 50 क्युबिक मीटर वापरपी 57,000 म्हणल्यार 19% फामिली आणि 50,000 लिटरा वयर उदक वापरपी 8% म्हणजे 23,000 कनेक्शनां आसात. 16,000 लिटरा सकल फुकट उदका सयत तांचे मीटर भाडें सुद्दां माफ करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. मात 16,000 लिटरा परस चड उदक वापरपी फामिलींक 1 क्युबिक मिटरा वयल्यान बिलींग कशें तें पळयात. 16 क्युबिक मिटराक ₹3.50 दर, 16 क्युबिक मिटर ते 25 क्युबिक मिटराचेर ₹9, 25 ते 50 क्युबिक मिटराक ₹15 जाल्यार 50 वयर ₹25 क्युबिक मिटर दर. 16,000 लिटरा सकल उदक वापरपी 1.5 लाख फामिलींचेर वर्साक 11 कोटी सरकार बुडयता. 16,000 लिटरा सकल उदक वापरतल्यांचे मीटर भाडें रद्द करून वर्साक 9 कोटी बुडयता. फुकट उदक आनी मीटर रेंटाचेर सरकार एकूण बुडयता 20 कोटी 38 लाख रुपया. 40 क्युबिक मीटर ते 50 क्युबिक मीटर स्लॅबाचेर 3 कोटी 59 लाख जोडटले. 0 ते 50 क्युबिक मिटराचेर 20 कोटी 26 लाख रुपया येणावळ जोडटले. सिवरेज चार्जिसाच्या नव्या येवजणे सकल 78 लाखाचे लुकसाण. फुकट स्किमींक लागून सरकार बुडयता 21 कोटी 16 लाख रुपया. चड उदक वापरतल्यांकडच्यान सरकार उदकाच्या बिलाचेर जोडटलो 23 कोटी 86 लाख रुपया. फुकट उदक दिवनूय सरकाराक उदकाच्या येणावळीचेर 2 कोटी 69 लाख फायदो. कमी उदक वापरपी फामिलीक मीटर रेंटा सयत फुकट उदक आनी चड उदक वापरतल्यांक पुराय बील लावन सरकारान ह्या फुकट उदकाच्या येवजणेची घडी बसयल्या. फुकट मेळटा म्हूण नाका तशें उदक वापरून 16 क्युबिक मिटरा वयर गेल्यार तांकां पुराय बिलां येवपाची आनी शिमेर आशिल्ल्यांनी कमी उदक वापरून 16 क्युबिक मिटरा सकयल आयल्यार तांची बिलां माफ जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सिद्धिनायकाक बुडूनच मरण आयलां. ताचेर लैंगीक अत्याचार जाला वा ताका भायल्यांतल्यान बळजबरीन माल लागला म्हूण कसलेच पुरावे ना. फॉरेन्सिक रिपोर्टाचो रिव्ह्यू घेवंक नेमिल्ल्या मेडिकल बोर्डान स्पश्ट केलां. बोर्डाक रिव्ह्यू घेतना आदले परस नवे वा वेगळे कसलेच कारण दिशिल्ले ना. मात पुलिसांनी सगळ्या बाजून प्रकरणाचो तपास चालूच दवरचो म्हूण बोर्डाची सुचोवणी. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. शेतकारांची येणावळ वाडोवंक सरकार यत्न करीत आसा. सरकारान तांकां तांच्या शेतजमनीर सोलर पॉवर प्लांट घालूंक मान्यताय दिल्या म्हणून वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. शेतकार ही सोलर वीज वापरून उरिल्ली सरकाराक विकपाक शकतात. हो प्लांट घालपाक शेतकारांक PM कुसुम स्किमी सकयल केंद्रा कडच्यान सबसिडी मेळटली. आमचे गोंयचे फार्मराक तांकां एक एग्रीकल्चरूय करून तांकां सोलर फार्मिंग करपाचो ताका 0.5 to up to मॅक्झिमम 1-2 मेगावॉट्स तो करूं शकता आपणाच्या फार्माचेर, म्हणजे एक यील्ड करूं शकता. आमी ग्रिडाक घेतले. सो ही स्कीम आमी आतां थोड्या दिसांनी एक टेंडर काडला. फाल्यां जातरी एक्चुअल स्कीम कितें तें आमी डिक्लेअर करतले. पूण हांव फार्मरा कडेन मागता की तेणी आतां आमी पंप दितले तांकां फ्री 5 स्टार रेटेड पंप.
आनी फार्मर कडेन मागता की तेणी ह्यो गोश्टी ज्यो आमी टेंडर काडटरी फुडें येवन करचे, कित्याक तांकां व्हडलोसो जागो जावं पडचो ना, पूण आमी तांकां एक इनकम कसो, तांकां एक आनीक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, तेंचे फार्मिंगूय सोलराचें जातलें आनी एक एक्स्ट्रा इनकम करपाक आमी हो सुविधा करता. आनी ताका सबसिडी जी कॉम्पोनंट आसा आमी ऑलमोस्ट 50% सबसिडी, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तेजी फक्त 20% आसा. आमी तांकां आमचे स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी उरलेली दितले आनी ऑलमोस्ट 45 to 55% अशे रेंजी भितर आमी ते बसयन ताका आतां स्कीम आमी डिक्लेअर करतली की फार्मराक आनीक एडीड इनकम. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक कॉन्सेप्ट की मार्जिनल फार्मर्स 0.5 kWh अप टू 2 megawatts तेणी घालचे, अशें करून आमी ते फुडें आमी व्हरतले. सरकारान खंय वेंडरां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. ऑनलायन पोर्टला वरवीं खंय शेतकार अर्ज करपाक शकता. आमी L1 रेट केल्या. L1 म्हणल्यार टेंडर काडला. सो हे स्किमीक कशें लोवस्ट बिडर मेळटलो ते भाशेन आमी बाकीचे बिडरांक L1 हाडून खुबशे आमी प्रोजेक्ट आमकां बेगीन करपाक जाय. सो खुबशे आमी फार्मर एम्पॅनल वेंडरांक घेतले आनी फार्मर कॅन चूज हीज ओन वेंडर ऑफ हीज चॉयस आनी बरो तांकां रेट बाकीचे सोलरा पासून तांकां मातसो चड मेळचो अशें आमकां दिसता, सो दॅट दे कॅन अर्न मनी आउट ऑफ देयर फार्म आनी दे कॅन ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी आनी आपणाच्या आंगणान ते पंपींग करूं शकता. हे सगळी स्कीम एक ती बसलेली आसा आनी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी बिफोर द एंड ऑफ दीस मंथ आमी ते एक्टिवेट करतली. आनी दुसरी गोश्ट आमकां मेळपाची कोणाक गरज ना, ऑनलायन सिस्टम केला सोलराचे, तोय लॉन्च करता पोर्टल नेक्स्ट विकाक. तितून भितर तेणी एप्लिकेशन ऑनलायन करतरी ते मनीस तेंचे घरा कडेन येतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. फोंड्या नॅशनल हायवेर नो यू टर्न सायन आसतना लोक कायदो मोडून यू टर्न मारून चल्ले, जाचो वेळ बरो तो सुटलो. 1 किलोमिटराचो फेरो साल्वार करून कायदो मोडून कसरती. चिरपुट्या वतल्यांक सर्व्हिस रोडूच ना. नॅशनल हायवे बांदतना प्लानार अंडरपास दाखयल्लो, मात तो बांदिल्लो दिसना. चिरपुटकारांची जिवार उदार जावन दिसपट्टी सर्कस. अपकिर्त घडल्यार खंय सरकार जबाबदार, सगळो गांव रस्त्यार देंवतलो. आनी जशें तुमी म्हणटात पळय की लोक थंयच्यान टर्न मारून येता, म्हाका सांग पळया, सपोज थंय टर्न मारून येवना जाल्यार लोकांनी येवपाचें थंयच्यान. डिपार्टमेंटान तांकां एक वाट दिल्या, कितें म्हणून फर्मागुडी GVM सर्कल मारून बस स्टँडा वयल्यान येवपाचें. फाल्यां जर KTC बस स्टँडा प्रॉपर्टी भितर जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार KTC डायरेक्ट क्लेम करता की तुमकां आमचे भितर प्रॉपर्टीन तुमी कशे येयले. जावं फाल्यां एक्सिडेंट जालो जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वताक आमकां घेवची पडटली, कित्याक ती कदंबाची प्रायवेट प्रॉपर्टी. जेन्ना खंयचो रोड करता आनी सपोज त्या रस्त्याचेर जर एक्झिस्टींग दवरपाक जाय जाल्यार ते कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन गव्हर्मेंट दवरूंक शकना. आनी तेणी जें केलां थंय तें टोटली इलिगल केलां आनी तेणी इलिगली केल्ले कारणान सगळी इलिगलिटी थंय जाता. सपोज इन फ्युचर थंय कोणाचो जीव गेलो जाल्यार आमी तो रोड बंद करपाची परिस्थिती हाडटले. आजू पासून तो कांय तशें इन्सिडंट जावना आनी जावचेंय न्ही हें देवा कडेन मागता. म्हाज्या वांगडा जितके पब्लीक आसतले 1000-1500 लोक येवन रस्त्यार आमी तो रोड बंद करतले. आनी इवन म्हाजी तयारी आशिल्ली ताका लिगली कोर्टान वचपाचो, कित्या खातीर खंयचोच गव्हर्मेंट पयलींचो एक्झिस्टींग रोड बंद करून लोकांचे हाल करूं शकना. सो हांव रावलां, डिपार्टमेंटान म्हाका एश्युरन्स दिलां की बेगीनचे बेगीन आमी फुडलो अंडरपास घेतात म्हणून. आजून तरी जावना, 1 वर्स जालें हांव रावलां आनी थोडे दीस हांव पासेस काडटलो तांकां, अदरवायज हांव लिगली वचूंक शकता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फातोड्या वाठारांत कसलोय प्रकल्प करपाचो जाल्यार पयलीं शेतकारांचेर येता. 20 वर्सां फाटीं थंय ट्रक टर्मिनस प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो. शेतकार आनी लोकांनी आवाज काडिल्ल्यान रद्द जालो खरो, मात सरकारान घेतिल्ली जमीन शेतकारांक परत मेळीच ना. शेतकार शेतां रोयतात, तांच्या शेताची मालकी सरकारा कडेन. खासा रिपोर्ट. मडगांवां सत्र न्यायालय, होलसेल फिश मार्केट, कलेक्टरेट बिल्डिंग सगळे मोठे मोठे सरकारी शासकीय प्रकल्प शेतांनीच. शेतकारांची बरी जमीन घेवप आनी प्रकल्प काडप. 20 वर्सां फाटीं अशाच 1,35,00,000 स्क्वेअर मीटर शेतकी जमनीर ट्रक टर्मिनसाचो प्रस्ताव आशिल्लो. मडगांवां होलसेल मार्केटा कडेन शेत. SGPDAचो तेन्नाचो तो प्रकल्प. लोक आनी शेतकारांनी आवाज काडल्या उपरांत तो प्रकल्प रद्द जालो.
मात शेतांची मालकी अजून सरकाराकडेनूच. 2002 आमी एक एजिटेशन केल्लें हांगासर, कित्याक तो ट्रक टर्मिनल येता म्हणून. सो तो ट्रक टर्मिनल काडलो आनी शेतकार अजून सुद्दां रोयता. कित्याक रोयता? त्या शेतांचेर तेंचें पोट आसा, ते कशें जगतले? कित्याक कोण भाजी रोयता, कोण शेत रोयता आनी कितें करता, पूण ती शेतां परती आमकां जी एक्वायर केल्ली पळय आमकां ट्रक टर्मिनलाक शेतां, ती शेतां तेंची तांकां परती दिवची, हीच आमची एक मागणी आसा. कितली वर्सां जाली एक्वायर केल्यार 16 वर्सां 18 वर्सां जालीं. एक सरकारा कडेन मागणी, ही तरी शेतां आमगेल्या पुर्वजान आमकां सांबाळून दवरलेलीं, ती आमचे पिळगेकूय आमी सांबाळून दवरूंक तुमी आमकां आदार करचो. तशेंच आमचे MLA ताई हांव मागतां, ही शेतां राखोवंक तुवें तुजो एक आख्खोच तेंको दिवचो. स्क्रॅप जालें म्हणटकच तें शेत जें आसा ओरिजिनल जे रोयतात तांकां ते परतून वचपाक जाय. ताणें पूण तेणी सरकारान तशें करचें आशिल्लें, पूण आजून तें दिसना की ताणें परतून दिलां म्हणून. इतली वर्सां जाली शेतकार शेतां रोयतात, मात मालकी हक्क नासतना तांच्या शेतांची मालकी सरकारान परत दिवची म्हूण रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. साश्टीचे साळ न्हंयची दशा, सिवेज पायपलायनीची लिकेज आनी ओव्हरफ्लो सरळ न्हंयत. सरकार गोंयचे पर्यावरण न्हंयो सांबाळटा म्हणटा ते हेच काय म्हूण आपाचो प्रश्न. मडगांवां फातोड्डेच्या आमदाराचेय खंय चल्लां ताचें लक्ष ना. गोंयांत आप सरकार आयल्यार खंय दिल्ली केजरीवाल सरकाराचे न्हंय नितळ करपाचें तंत्रज्ञान गोंयांत हाडटले. जी नॉर्थ ट्रंक लायन आसा, सिवेज ट्रंक लायन अंडर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल, जी फातोर्डा आनी मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या खातीर आसा, तेजें जे लिकेज आसा, ताजी सिपेज आसा, इट इज प्युअरली गोईंग इनटू रिवर साल. हाजो परिणाम कितें? हाजो परिणाम आमच्या कंप्लीट एनवायरमेंटाचेर जाता. हाजो परिणाम जाता आमच्या जी जैवीक हें आसा, लायफ आसा ताचेर जाता. हातूंतल्यान जी बारीक बारीक नुस्तें तयार जातलीं, जी बाकीचो जीव तयार जातालो, जो एनवायरमेंटा खातीर खूब नेसेसरी आसा, तो जीव हातूंतल्यान मोडून वता. आमचें सरकार तशें पळोवपाक गेल्यार खूब प्रमाणान आमच्या एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट काम करीतच आसा. मडगांवचो MLA जावं फातोडेचो जे MLA आसा, जावं तांच्या रुलींग पार्टीक रिप्रेझेंट करपी जे लोक आसात, त्या लोकांचें एक कर्तव्य आशिल्लें. कित्याक म्युनिसिपालिटीनूय तांचें राज्य आसा. म्युनिसिपालिटी दे आर रुलींग द म्युनिसिपालिटी नाव. म्हाका दिसता सरकारान हाजें जाता तितले बेगीन काम करपाक जाय. दे हॅव टू टेक दीस सिरियसली. आज आमी रिवर साल एस्टेट पुलवाडो बूथ नंबर 23 बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी आमी जरी तरी ही रिवर साल चोयली, ते रिवर सालाचे जी सिवेज आहा, ती सिवेज वयर स्वता म्हणजे ओवरफ्लो जाता. आनी ती ओवरफ्लो जावपाक दिश्टीपणां जावपा पयलीं सद्या तो जो डोम दिश्टी पडटा तो रेज केलो आहा, लोकांक चोवपा नाका म्हूण. आनी तशेंच कोण मुखार तुमी चोयलें जाल्यार ती सिवेज सगळी न्हंयत येता आनी ते न्हंयतसून ही सिवेज आख्खे रिवर सालांत वयता. ही रिवर इतली पॉल्यूट जालो आज, आनी आज पासून कोणे पुसान तकली गायली ना. कित्याक फकत दिसता की ड्रेजिंग केलें जाल्यार रिवर साफ जाता म्हूण. ड्रेजिंग करचे पयलें सगळे सिवेजी जे ओवरफ्लो जाता, ती सिवेजी लिकेजीस जी आहाय ते सगळे प्लग इन करपाक जाय. न्हंयच उदक साफ करपाक टॅक्नॉलॉजी जी उजा करपाक जाय, ती आम आदमी पार्टीन दिल्लीन दाखयलो. आज आम आदमी पार्टी आमी मुखार सरले ही टॅक्नॉलॉजी सगळी लोकां मुखार मांडपाक, की गव्हर्मेंट फॉर्म जाल म्हणटरी आमी हो रिवर साल आमगे जितले कॉन्स्टिट्युएन्सीज लागताय रिवर सालाक, ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार जे एकठांय जावन हें वॉटर जें आहा तें वॉटर पयलीं सद्या प्युरिफाय करपाचो एक प्रोसेस घालपाक, आनी हेजे आख्खी डिटेल्स कितकोन करतले ते सगळे एक मॅनिफेस्टो गायडलायनांतले आसतले. आनी आतां हे बुलेटिन सोंपोवच्या पयलीं पळोवया हरमल, पालयां आनी कोरगांवचे सार्वजनीक गणपती.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.